मराठीक राजभाषेचो दर्जो मेळचो म्हूण मराठी आंदोलक आयतारा पणजे शक्ती प्रदर्शन करतले। सोमारा सावन सुरू जावपा आशिल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात राजभास कायद्यान दुरुस्ती करून मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिवचो म्हूण तांची मागणी। दुसरे वटेन राजभास कायद्याक हात लायल्यार ताचो परिणाम सरकाराक भोगचो पडटलो म्हूण कोंकणी लोकशक्तीची शिटकावणी। आता आश्वासन पुरे आता कृती करा। या अधिवेशनामध्ये जे 11 तारखेपासून सुरू होतं, या अधिवेशनामध्ये मराठीचं विधेयक संमत करून घ्या। सगळ्या पक्षांच्या लोकांशी संपर्क केलेला आहे आणि त्यामध्ये सुधीर ढवळीकर हे त्या दिवशी उपस्थित राहणार आहेत। त्यानंतर मग नरेश सावळे यांनी विधेयक विधानसभेमध्ये मांडलेला आहे, त्यांनाही आम्ही बोलवलेलं आहे। त्यानंतर मग मराठीक राजभाषेचो दर्जो दिल्यार गोय आनी गोयच्या तरणाट्यांक माल वतलो म्हूण कोंकणी लोकशक्ती उलयता। की लोकांक सांगचें आनी सरकाराक शिटकावणी दिवची की ह्या ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट 1987 राजभास कायदो 1987 जो आसा ताका जर सरकारान हात लायलो जाल्यार गोंयचें कितें जातलें तें आमकां सांगपाक येना। ही इतलीच शिटकावणी भास जाता ती खंयच्या आदाराचेर चडांत चड लोक जी भाशा उलयतात ती राजभास जाता आनी ती परती परती बदलिना। सगळ्या राज्यांनी एकूच राजभास आसा। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे। माड मारपाक लोकांक खंय खूब त्रास जाताले। परत परत रानां खात्या कडेन फावटी घालच्यो पडटाल्यो म्हूण खंय माडाक झाडाच्या वळेरेंतल्यान काडला अशी थातूर मातूर जाप शेतकी मंत्री तवडकारान दिल्या। माड झाड न्ही म्हूण सरकार निर्णय घेवन मेकळो जाला। फुडले सप्तकान अधिवेशनात कायदो दुरुस्तीकय येवपाचो आसा। सांग्यार सोऱ्याचे फॅक्टरीक शेकड्यांनी माड मारपाक सरकारान वेवस्था केल्या म्हूण बोवाळ पडला। माडाक झाडाच्या वळेरेंतल्यान काडपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान डिसेंबरान घेतिल्लो। ह्या निर्णयाक लागून सरकाराच्या नांवान शबय सुरू जाल्या। तवडकार म्हणटा केरळ, आंध्र सारकेल्या राज्यांनी खंय माडाक झाडाच्या वळेरेंतल्यान काडला। कितें जालें की बऱ्याच प्रमाणात अडचणी निर्माण जाताल्यो की समजा एक प्रश्न निर्माण जातालो की समजा झाडां व्हडली आसतालीं माडाची, समजा येता एखाद्या मनशाक जर ती झाड रिप्लेस करपाचें आसता जर जायत न्ही जाल्यार फॉरेस्टाची परमिशन ह्या सगळ्या गजाली खातीर की अडचणी निर्माण जाताल्यो। बाकीच्या अनेक राज्यांनी की ह्या अशा तरेच्या दिसण्यामुळे की ती व्हड जाल्ली झाडां आसा न्ही ती मारून रिप्लेस करपाची परमिशन आनी गोंयांत ती अडचण जाता। केरळ राज्यांत ते मान्यता दिल्ली आसा की त्याच बरोबर आंध्राक हें आसा। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागांजा हॉलान वचपाक लिफ्ट ना, ताका लागून अपंगुळांक हॉलान वचपाक मेळना। डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन फाटली कितलीशींच वर्सां जाली हो विशय काडटा, मात सरकार तातूंत लक्ष घालना म्हूण संघटना बोवाळ मारता। प्रस्न तडीक लागना जाल्यार 1 फेब्रुवारी सावन त्या हॉलान कार्यावळी दवरच्यो न्ही म्हूण संघटना मागता। Protest today to awaken the government on the long pending demands of the disabled and senior citizens in making the Institute Mineral Braganza accessible for persons with disability. Right from 2012, when the newly renovated building was inaugurated, we are after the government to make the building accessible. Last year, in November 2014, when we had a similar protest, the Minister of Art and Culture gave us an assurance that within 3 months we will install the lift. But although a year has passed, although reminders have been sent to him, reminders have been sent to the Chief Minister, the building is not yet made accessible. Okay, so now we are demanding that all programs be stopped in this hall from 1st of February, failing which we will have till the lift is installed, failing which we will have to have an indefinite protest. Now, Section 46 of the Disability Act, Article 9 of the UN Convention on Rights of Disabled is very clear that buildings should be accessible for disabled persons. Now, disabled persons are having inconvenience, senior citizens are having inconvenience, the pregnant women are having inconvenience of climbing a building, any building, without lift. So, why is the government being so insensitive towards the issue of persons with disability? घेऊया विराम।